चढलीं जाल्यार चढलीं, पडलीं जाल्यार पडलीं अशें म्हणत 20 बायलांनी माडार चडपाक शिकून पाडेल्यांची सर्टिफिकेटाय घेतलीं। पाडेल्या भशेन शॉर्ट्स वा पॅन्ट आनी शर्ट घालून न्ही, सलवार कमीज, गळ्यांत मंगळसुत्रां, हातांत कांकणां घालून सडसडीत माड पाडटात। पळोवन अजाप दिसता। घरचीं मातसो बोवाळ मारतात, मात तांकां पाडेली म्हूण कोणूच आडावंक शकना। खासा रिपोर्ट। कपलार तिकली, गळ्यान मंगळसूत्र, हातान कांकणां, पायान वेडे आणि कमरेर ओढणी बांदून सर माडार चढपी बायलां आतां गोंयान आसात। प्रवीणा नायकाचो घोव खंय ताका सांगतालो, माडा वयल्यान पडले जाल्यार आपली लज वाऱ्यार वतली, मात प्रवीणा आतां माडार चढपाक प्रवीण। घोवा कडेन ना ते सर्टिफिकेट आतां ताच्या हातान। घोव सांगपाक लागलो, तुमी आनी माडार चडटली, बायलांनी केन्ना माडार चडलेली आसा, आपूण केन्ना पळोवंक ना बायलां माडार चडलेली। तूं माडार चडोंक वचोन नाका, एक तर तूं माडार गेले चडले जाल्यार तूं पडोंक शकता। आपल्याक बेश्टी ती लज म्हणपाक लागलो, तरी पूण हांवें म्हटलें कितें, आमी बायलां सगळीं माडार चडोंक शकता आनी आमी चडटलीं। मागीर ती म्हणपाक लागली, माडार चडपाक नांवां दी। म्हणटकूच आमी म्हटलें नांवां दिवया, जाता तें जावं न्ही, चडली जाल्यार चडली, पडली जाल्यार पडली। म्हणटकूच हळू हळू माडार चडपाक लागले आमी। म्हणटा म्हणसर माडार वयर चडोन वयले नाल सुद्दां काडपाक लागले। आमकां मातशी उमेद येयली। आमी बाकीच्या बायलांक सांगलें, माडार चडपाक कांय न्हू, दादले कित्याक, आमी सुद्दां चडोंक शकता। ओके, कितले दीस तुमकां ट्रेनिंग दिलें? आमकां 5 दीस ट्रेनिंग दिली। म्हटल्यार तिसरे दिसा आमी माडार चडोन नाल सुद्दां काडले। ओके, आनी सरकारान तुमकां मशिनरी तशी कितें दिल्लें? दिता म्हणून सांगलें, अजून आमकां हातीन अशी पावोंक ना, दितली म्हणून सांगलां। पहिल्या दिसा माडार चडटना भंय दिसलो, मदीं पावतकेच आनी भंय दिसलो, मात माडाच्या कोळवान पावन नाल्ल काडले तेन्ना कॉन्फिडन्स आयलो। आतां दिसाक 10 माड पाडपा इतली तयारी जाल्या। कितें अनुभव आयलो तुमकां? पयलीं मातसो भंय दिसतालो, मशिनां हालपाक लागतली। मागीर पयलीं जाल्यार स्लो चडले आमी, पयलीं अर्द्याक चडले, मागीर आमी वचोन नाल काडले वयले। एक 2-3 माडार सुद्दां आमी चडपाक आतां तयार आसा। अशें मदीं पावतकीर तुमकां मदीं कितें भंय कितें ना, भंय अशें ना। वयर चडटकणी पयलीं भंय दिसतालो, मागीर भंय बी कांयच ना, सगळो भंय गेलो भंय। ओके, आतां अंदाजे तुमी दिसाक कितले माड चडोवंक शकता? आमी अंदाजे दिसाक 10 तरी 10 माडाचे नाल काडू शकता। इतले कॉन्फिडन्स आमच्यात आसा। नावी चडटा दिली लोकांनी। टोटल कितली बायलां तुमी आसात? 20 जाणां आसा। सगळी कासारवाड्याची आसा। तेन्नाच्या काळान धाशीची राणी सारकी बायल हे केलें तिने, देशा खातीर लडली, जाल्यार आमी हे माडार चडपाक कित्याक फाटीं रावपाक जाय? मागीर म्हणपाक लागलो, तूं लॅक्चरूच दिवपाक हे ना। तशें म्हणून हांव म्हटलें, हांव वयता हा, चल म्हणपाक लागलो, पूण तुजी रिस्क, कित्याक तुजे डॅडी बी कितें म्हणल्यार आमी जबाबदार ना म्हणपाक लागलो। आनी आसतना गेली, पयले दीस मातशे 2 स्टेप चडले, दुसरे दीस आनीक चडले, तिसरे दीस पय काडली आनी शूट करून हाडून दाखयली। जावं कितें तरी केलें गो बाय म्हणपाक लागलो। कासरवाडे पेडण्यां शेती खात्यान आनी ग्रामीण विकास खात्यान अशा 20 बायलांक पाडेली म्हूण ट्रेन केल्यात। पेडणेचो आमदार मंत्री बाबू आनी ग्रामीण विकास मंत्री जयेशान त्या बायलांक सर्टिफिकेटां दिवन तांकां सर्टिफायड पाडेली केली। खरेच पुण्यवान आहात, जे पाडेले आज जातले पळय ते सगळे पुण्यवान जातले, कारण तुम्ही खरी सेवा आज करता। कारण लोकांनी हो धंदो सोडलो आणि तुम्ही परत तयार करता, आणि ती महिला पुढे सरून तयार करता। एक चॅलेंज तुम्ही घेतलेली आहात, ती फाटी सरनाका। सॅटेलाइट मार्केट्स आम्ही एक करपाचो विचार आसा, आणि सॅटेलाइट मार्केट ऑल अलॉंग द हायवेज, जितले हायवे आमकां जे भाजी विक्रेते मेळटा, जावं महिला मंडळ जे तेंचो प्रोड्यूस ते करता, कितें खाद्यपदार्थ करता, जावं आनी कितें करता, हे घेवन ते रस्त्याचे देगेक बसता पळय, तांकां लागून एक इंडिपेंडंट ताका असो बे कसो करून, तुमी खुबशा रस्त्याच्या पयले बस बी आसता, असो बे करून एक स्पेशल पार्किंग तांकां पार्किंग जावन तितूनच अमूक तांकां शॉपां आमी उपलब्ध करून दिवपाचो आमचो हे आसा, उपक्रम आसा। आनी ते शॉप्स आसतले आनी तुमकां ती शॉप्स आमी अवेलेबल करून दितले। तुमी येवपाचो, ते शॉपांनी तुमचो सगळे थंय मांडपाचे, आनी विकून जाले की शॉपां ती एम्प्टी करून तुमी वचपाची। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर। हरियाणाचो आदलो मंत्री गोपाळ कांडाचे मालकीचे कसिनो बोटीचें आतां इन्स्पेक्शन आनी सर्वे जातलो। बोटीचेर सर्वेयर धाडपाचे निर्देश हायकोर्टान गोंय सरकाराक दिल्यात। बोटीचें इंजीन आनी इमर्जन्सी सुरक्षा यंत्रणा सर्वेयर तपासतलो। दोनूय गजाली सारक्यो असल्यार त्या बोटीक मांडवी न्हंयत नांगर घालपाक दितले म्हूण सरकारान सांगलां।
मांडवीत आधीच 5 कसिनो आसात. कांडाचो कसिनो आयल्यार 6वो. पावसाळ्यात कझिनो बोट अरबी दर्यांत दवरली जाल्यार ती इबाड जावंक शकता असो युक्तिवाद याचिकादार ग्लोब हॉटेल्सान हायकोर्टात केलो. कझिनो चलोवपाक सगळे तरेची परमिशनां मेळसर बोट पणजी पोर्टांत दवरूंक दिवची म्हूण कंपनी मागता. गोपाळ कांडाच्या ग्लोब हॉटेल्सान तांची कझिनो बोट पणजी पोर्टांत नांगरूंक परवानगी मागल्या. कझिनो चलोवंक सगळे तरेच्यो परवानग्यो मेळसर सरकार कझिनो सुरू करपाक दिवचे ना. सध्या कांडाची कझिनो बोट अरबी दर्यांत पाक केल्या. पावसांत बोट दर्यांत उरल्यार इबाड जायत म्हूण कंपनी ती दवरूंक सोदता मांडवीत. इंजीन आनी एमर्जन्सी सुरक्षा यंत्रणा सारकी आसत जाल्यार मांडवी न्हंयत ते बोटीक नांगर घालपाक 24 वरां भितर परवानगी दिवं येता म्हूण सरकारान कोर्टाक रिप्लाय दिला. सरकाराचें म्हणणें मानून घेवन हायकोर्टान बोटीचेर सर्वेयर धाडून इंजीन आनी एमर्जन्सी सुरक्षा यंत्रणा तपासची म्हूण निर्देश दिला. मात कझिनो लायसन्सा विशीं सुनावणी 27 जूनाक दवरल्या. कंपनीचें सगळें सादलें जाल्यार कांडाचो कझिनो मांडवीत 6वो कझिनो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गिव एक ब्रेक.